गेल्या वर्सा सप्टेंबरात 8 काँग्रेसीचे आमदार भाजपात जॉईन झाले. त्याच्या उपरांत 3 डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन सभापती मुखार आयिल्ली. एक नोरोना म्हणटा तेणी फायल केल्ले, दुसरे काँग्रेसीचे फुडारी गिरीश चोडणकरान फायल केल्ले आणि तिसरे काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकरान फायल केले. तिनूय पेटिशनां सभापती मुखार आशिल्ली. पण तेज्या पयलीं जुलय म्हयन्यांत आमदार मायकल लोबो आणि दिगंबर कामत यांच्या विरोधात अमित पाटकरान एक पेटिशन फायल केल्ले जे पार्टी विरुद्ध कंडक्ट केल्ल्यामुळे आणि तेजेर हियरिंग चालू जाल्लें. तेजे उपरांत स्पिकरान नोरोना म्हणटा तेजे पेटिशन आसले 8 आमदारां विरोधात तेजेर हियरिंग स्टार्ट केलें. पण गिरीशान आणि अमितान घातलेल्या पेटिशनाचेर नोटिशीस सुद्दां इश्यू करूं नासल्यो. त्या खातीर गिरीश चोडणकार आपल्या पेटिशना भितर डिसिजन जावचें म्हणून हायकोर्टात गेले. हायकोर्टान ताका तशी रिलीफ मेळना. हायकोर्टान सभापतीन अशें सांगलें की पयलें जें पेटिशन आहा तेजेर आमी हियरिंग स्टार्ट केला, सो तेजेर निकाल जाल्या शिवाय दुसऱ्या पेटिशनाक हात घालपाक सोदना अशें कितें तरी रिप्लाय आयलो. तेजे हायकोर्टान तांकां सारकें रिलीफ मेळना कारणान ते सुप्रीम कोर्ट फाटल्या म्हयन्यान सुप्रीम कोर्टान तेंच्यांनी स्पेशल लीव पेटिशन घातलें आनी सेम प्रेयर केली. त्या स्पेशल लीव पेटिशनान सुप्रीम कोर्टान नोटिश्योज इश्यू केल्या. त्यो नोटिश्योज पयलीं सभापती रमेश तवडकराक इश्यू केल्या आनी दुसरे 8 जे आमदार आहा तांकां इश्यू केल्या. म्हणजे जे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशनान जे 8 जाण रिस्पॉन्डड आहा तांकां नोटिश्यो इश्यू केल्या. तांकां रिप्लाय दिवपाक डिसेंबराचो पयलो वीक मेरेन टायम आसतलो. तेजे उपरांत डिसेंबराच्या पयल्या सप्तकात ह्या मॅटरा भितर हियरिंग जातलें. प्रेयर अशी आसा तेंची की सभापती मुखार जे पेटिशन आहा तितून हियरिंग बेगीन जावचें, तितून अजून नोटिसी सुद्दां इश्यू केल्ल्यो ना. ते हियरिंग बेगीन जावचें अशें इन्स्ट्रक्शन इश्यू जावचें अशी प्रेयर करपी गिरीशान हें स्पेशल लीव पेटिशन सुप्रीम कोर्टा मुखार घातलां. तेजे ह्या सगळ्या रिस्पॉन्डंटांनी डिसेंबर मेरेन रिप्लाय करचो पडटलो आनी डिसेंबराच्या पयल्या विकाक हियरिंग स्टार्ट जातलें. स्टुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.